मांद्रे आणि वेलसांव दर्यावेळांक ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन नाका म्हूण थळाव्यांनी बोवाळ घाले उपरांत मिरामार दर्यादेग फायनल केल्या खरी, मात थंयूय रापणकारांनी आवाज काडपाक सुरू केलो. गोंयच्या दर्यावेळांक खंय कसल्याच सर्टिफिकेशनाची गरज ना. पयलीं मुळाव्यो सुविधा जाग्यार घालात. कसिनो उपरांत फाटल्या दारान मरीना हाडपाची खंय तयारी. आमची गोंयची बीच हायलायट करपाक नाका. आमची गोंयची बीच इज ऑलरेडी फेमस ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. तुम्ही लोकांक फटय नाका. त्यांचो क्रायटेरिया कितें आसा की क्लीन बीच आसा तो काबार पोल्यूट करपाक आसा, कित्याक तो मरिना हाडूंक सोदता. पयले मिरामार बीचेर ऑलरेडी कजिनो येवन आयज ते दर्या ऑलरेडी पिड्यार जालोला. मरिना हाडून, जॉगर्स ट्रॅक हाडून, जॉगर्स पार्क हाडून आयज हे आख्खी मिरामार बीच ते आतां पिड्यार करूंक सोदता. आनी आख्खो कारांजले जे आसा, फ्रॉम मिरामार टू कारांजले आयज फिशरमॅन थिंगा आसा. ती मिरामार ती देग जी आसा आयज लँडिंग सायट आसा फिशरमॅनाक. पूण हे आयज इन द नेम ऑफ ट्युरिझम पिड्यार करूंक सोदता. आमी सरकाराक मागता आनी ट्युरिझम डिपार्टमेंट मागता, रादर स्पॉयलिंग आर बीच. तुम्ही एक्झिस्टिंग बीच आसा ते बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया. तुम्ही इन द नेम ऑफ ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन मिरामार बीच काबार करपाची प्लॅनिंग करूं नाका. वेलसांव दर्यादेगेर ब्लू फ्लॅग प्रोजेक्ट जाल्लो थंयच्या गांवकार आनी नुस्तेकारांक नाका. केंद्र सरकाराच्या सुचोवणे उपरांत गोंय सरकारान वेलसांव बीच ह्या पायलट प्रोजेक्टा खातीर सुचयल्लो. मात तेन्ना आमदार, सरपंच ते नुस्तेकार कोणाकूच हो प्रोजेक्ट थंय नाका आशिल्लो. केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान ब्लू फ्लॅग प्रोजेक्ट चालीक लावंक राज्य सरकाराक खंयचीय एक दर्यावेळ थारावंक लायिल्ली. सरकारान वेलसांव दर्यादेग सुचयल्ली. ब्लू फ्लॅग मान्यताय मेळिल्ल्यो दर्यादेगो नितळसाण आनी पर्यावरण पुरकतेचे बाबतींत संवसारीक दर्जाच्यो सुवाती आसतात. पर्यावरण प्रदूषणा विशीं खर नेम आनी अटी ह्या सुवातींनी पाळच्यो पडटात. We will be very happy if our land, if our beach can be maintained clean by using methods that will not destroy the biodiversity nor the sand dunes. So when we came to know now that the blue flag project has been shifted elsewhere, we say we are okay with it because we will not allow destruction for the sake of blue flag project. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मडगांव पेडा काळबानार नगरपालिकेन 2 शॉपांक सील मारले. दोनूय शॉपांक ट्रेड लायसन नासतना चलताली. आतां मेरेन पालिकेन असली 40 आस्थापनां सील केल्यात. कांय जाणांनी फायन भरून आपली शॉपां परत चालू केल्यात, जाल्यार कांय जाणांची अजून बंदूच आसात. पालिकेची बेकायदेशीर धंदेआड मोहीम चालूच उरपाची. आज आमगे जो ड्रायव्ह आसा तो पेडा खारेबान त्या वटेनी केल्लो, म्हळ्यार इंटरनल केलो आनी तेतूंक आमी 2 शॉपां सेल केली. कित्याक खातीर म्हळ्यार एक्चुली तेजेर ट्रेड लायसन ना म्हूण कंप्लेनी आसली. आनी मागीर आमी त्या एरियाक करतालीच न्हू. एरिया वायड आहा म्हणटरीच आमी कांय सगळे जाग्यार पावना. म्हणटकीर आमी आज कितें डिसायड केलें, टायम येयलो हें जालो म्हणटकीर, वेळ जालो म्हणटकीर आज त्या वटेन गेले आनी ते चॅकींग करतना 2 आमकां विदावट ट्रेड लायसन्स हे केली. दे हॅड एप्लायड बट तेगे हें बी मेळ्ळें, बट ट्रेड लायसन ना म्हणटकीर आमकां ते सील करपाक भाग पडलें. आनी त्या वटेन चॅक केले, खारेबाना त्या वटेन सगळे मोस्टली ओल्ड एरी तांकां ट्रेड लायसन आसा. आज पर्यंत जर कितले ट्रेड लायसन्स शॉप केले, आज पर्यंत कितले शॉप लायसन्स केले? आज पर्यंत म्हळ्यार नियरली म्हाका 40 सुमार आमी सील केल्ली जाली. तातूंत मोस्ट ऑफ द विथ द फायन हांव जो तेमी अप्लाय करतरी फी भरून ती रिलीज केली. आनी हो ड्रायव्ह आमगेलो कंटिन्यू आसतलो. मोस्टली आमी पलच्यान आमचो ह्या सायडीक घेऊ एक ब्रेक.